म्हज्या भाव भयणीनू, भिवपाची गरज ना. ही उतरां घोडयेक आमी कोविडा वेळार जायते फावटी आयकले आसल्यात. आनी आमी पळयता की जेन्ना आमकां दुबाव आसा, जेन्ना आमकां भंय दिसता, तेन्ना कांयच सोंपे परेन जायना. आनी त्या वेळार जेन्ना कोण आमकां म्हणटा भियो नाका, हांव तुमचे सांगाता आसा, हो सगळें बरें जातलें, तेन्ना आमकां मातशें बरें दिसता. आनी तशीच आयज आमी पळयता शिशांची परिस्थिती आसा. आतां जेजून तांकां जायते भाशेन तयारी करून सांगलेले, हांव वयतलो, पवित्र आत्मो येतलो. पूण तरी आयज आमी पळयता की थोड्या शिशां मदें दुबाव आसता. म्हणून जेजू तांकां स्पश्ट उतरांनी सांगता, भियो नाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी तो कितें म्हणटा, संवसार सोंपो पर्यान. म्हणटच की जेजू आमकां केन्नाच हाडिना. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत जायते दुबाव येता, जेन्ना कितें क्लियर नासता, तेन्ना आमी पळयता की जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावतात, तेन्ना सगळें सोंपे परेन जाता. तशेंच आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की धर्मदुताच्या इतिहासांतल्या ह्या पुस्तकाचो बरोवपी लुका थियोफिलिसाक जायती म्हायती दिता. पयलीं तो ताका सांगता की जेजूच्या जिविता आनी वावरा विशीं जेजून कितें केल्लें तें सांगता. तशेंच जेजून आपल्या शिशांक कसली आज्ञा दिल्यो आनी पवित्र आत्म्याच्या भासावण्याची म्हायती तो ताका दिता. तशेंच आमी पळयता की तो तांकां सांगता की आपल्या कोश्ट मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जेजून जायती खुणां दिली. तो 40 दीस थंय आपल्या शिशांक दिसती पडलो आनी तशेंच तांचो गूट ताणें गोट करपाक खूब प्रयत्न केले. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जेन्ना संकोश येता, तेन्ना सगळें कठीण जाता. जेन्ना आमी जेजूचे एकवटान रावता, जेन्ना आमी सगळे आमची कामां जेजूच्या नांवान करता, तेन्ना आमी पळयता की सगळें बरे भाशेन जाता, जिविताक संतोश मेळटा. आनी तशेंच जेजू तांकां सांगता की पवित्र आत्मो येतलो, तो तुमकां सगळें सारकें स्पश्टपरी सांगतलो. जें कितें तुमकां करपाक जाय तें हांवें तुमकां सांगलां, पूण कशें तें करचें, खंयचे वाटेर चलचें, तें पवित्र आत्मो तुमकां सांगतलो. तशेंच दुसऱ्या वाचपार आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की सांत पावलू एफिस्कारांक पवित्र आत्म्या विशीं देवाची खरी वळख तांकां मेळूंक आनी देवाच्या सगळ्या गुटांची तांकां समजणी मेळूंक मागता. आतां आमी खुबशे फावटी पळयता जेन्ना कितें प्रॉब्लम आसा आमच्या जिवितांत, आमचें मन थंयच आसता. पूण घडयेक आमी पासयेक गेले आसल्यार ओ भायर भोंवता आसल्यार तेन्ना एक आयडिया अशें येता. आनी अशेंच तरेन आमी पळयता की पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत काम करता. जेन्ना आमी देवाच्या एकवटान आसा, जेन्ना आमच्या मनांत शांती आसा, तेन्ना आमी पळयता की आमकां त्यो नव्यो सुचोवण्यो मेळटा. आनी ह्या खातीर कितें गरजेचें की आमी जें कितें आमच्या जिवितांत जाता, जें आमचें कितें भोंवतणी जाता, ताचेर आमी मातशें शांततायेन आयकूंक जाय. कित्याक देव आमचे कडेन जायते भाशेनी उलयतात. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता की जेजू आपल्या शिसांक सांगता, वचात आनी संवसाराचे शिश करात. आनी तशेंच जेजून आमकां जायत्यो आज्ञा दिल्या. पयल्यान जेजून आमकां सांगला, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो, एकामेकाक आदार करचो. आनी आतां तो तांकां सांगता की वचात, म्हजें नांव परगट करात, बापायचें जें कितें केलां, बापायन तुमचे खातीर जें कितें केलां तें सगळें करात. कित्याक आमी पळयता की जेजून आपल्या जिवितांत बापायचे येवजणे प्रमाणे सगळें काम केलें. आनी तशेंच आयज तो आमकां आपयता. ताणें आमकां जायती शिकवण दिल्या. ताणें आमकां सांगलां जें कितें गरजेचें, जें कितें आमकां सासणाच्या जिविताक गरजेचें तें.
आनी तें करूंक आयज खेरीतपणी जेन्ना आमी ह्या वाचपांचेर नियाळ करता तेन्ना आमी मागुया की पवित्र आत्मो आमकां ती शक्ती दिवंक आनी जेजून दाखयलेल्या सारके वाटेर आमी चलूंक. आमेन.